बरें लोकाभिमुख सरकार जाय, मागीर लोकां खातीर वावुरतल्याकूच वेचून काडा. मंत्री गोविंद गावडेचो मतदारांक उलो. साखळेच्या नगराध्यक्षा सयत हेर 6 नगरसेवकांक अटक. बाजारांतले बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक केली आडखळ. मामलेदारांनी पालिका मुख्याधिकारी मोडटाले बेकायदेशीर बांदकाम. वेंचणुकाचे सुरू जाले वेत. जिल्लोधिकाऱ्यान BLO खातीर घेतली कार्यशाळा. नव्या मतदारांक मतदानाक आकर्षित करपाचो सल्लो. सेपॅक टॅक्रो जागतीक सर्त आयोजीत करपाचो मान गोंयाक. राष्ट्रीय सर्त सोंपतकीर जागतीक सर्तीचे वेळापत्रक करतले जाहीर. गोंय सेपॅक टॅक्रो संघटनेचो अध्यक्ष बाबू कवळेकराची माहिती. नमस्कार, तुम्ही पळयतात GOA365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. नीज गोंयकार मुद्द्याक काँग्रेसीन हात घाला. महाराष्ट्रात मराठ्यांक जशें आरक्षण मेळटा तशें आरक्षण नीज गोंयकारांक गोंयांत मेळचें काँग्रेसीन मागणी केल्या. गोंया भायले लोक 15 वर्सांचो रहवासी दाखलो मेळयतात आनी गोंयच्यो सरकारी नोकऱ्यांचो लाव घेता असोय आरोप काँग्रेसीन केला. 15 वर्सांचो रहिवासी दाखलो गोंयकार आनी गोंयकारपण नश्ट करता अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा. कामा निमतान भायर गेल्ल्या गोंयकारांच्या भुरग्यांक परत गोंयकार जावपाक 15 वर्सांची वाट पळोवची पडटा. ताका लागून मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकरी आनी महाविद्यालयांनी प्रवेश मेळना अशेंय फर्नांडीस म्हणटा. आमचो जर कोणी भायर गेलो कामाक एक 10-15 वर्सां जर कामाक गेलो, दे चिल्ड्रन आर स्टडींग अब्रॉड, वेन दे कम बॅक दे नीड a 15 year domicile. सो एथनीक गोवन्स पळय कोण आहा तांकां जॉबां ना हांगा. So every 15 years, if you keep on keeping that criteria 15 years domicile, आणि 50 वर्सांनी आमच्या भुरग्यांक गोंयकारांक नीज गोंयकार पळय आहा तांकां जॉबांच मेळचे ना. वी कॅन गेट एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेजीस. नो, आय एम वंडरिंग इफ महाराष्ट्र कॅन हॅव रिजर्वेशन फॉर मराठास, वाय कांट वी हॅव रिजर्वेशन फॉर नीज गोंयकार्स, नीज गोंयकार डिसेंडंट्स ऑफ गोवन्स. वाय डू वी हॅव टू रन अराउंड गेटिंग सर्टिफिकेट्स 15 years domicile? If my father or grandfather was born in Goa, whereas somebody who come here 15 years ago from Karnataka, he gets a certificate, he can get a job, he can get admission to professional colleges. Where is the logic in that? आणि 50 गोंयकारच आसना. You will not see any कामत, शिरोडकार, फेर्नांडीस, डिसोजा कोणच आसना गोंयच्या भितून सरकारी नोकऱ्यांनी or in the colleges also. We should have reservation for नीज गोंयकार पळय आमचे आहा, we should have reservation for them. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. लोकाभिमुख सरकार मेळपाक जाय जाल्यार बरे लोक वेचून येवपाक जाय. म्हणटकीर मतदारांनी जे समाजा खातीर काम करता तांकांच वेचून काडपाक जाय. प्रचारा वेळार जे बियर बिर्याणीचो माहोल तयार करतात तातूंत मतदारांनी घुसपण उरचें न्ही. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन मतदारांक उलो मारला. पणजेच्या पोस्ट कार्यालयात आयोजित केल्ल्या स्टॅम्पांच्या प्रदर्शन समारोप सुवाळ्याक मंत्री आयिल्लो. कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक तो जाप दितालो. निवडून दिले, राजकारण जालें, राजकारण सोंपलें, परत जेन्ना इलेक्शन जेन्ना निवडून डिक्लेअर जातलें आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, देन वी वील पे अ पॉलिटिक्स न्ही. ताजे पयलू ना, ताजे पयलू द पीपल हॅज शोन युअर वे. तुमकां दाखयल्लें आसा लोकांनी. सो लोकांच्या खातीर ते काम करपाक दियात, मरे काम करुया, दियात नेम काम करुया. आनी काम जर केलें ताका आमी प्रत्येक जो निवडून मनीस येता तो स्वताचे घरचें काम केन्ना करना. तो काम जे करता तें लोकां खातीर काम करता. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी लक्षांत दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हें गोंयकारां कडेन आसा की गोंयकारांनी बरे तरेन हें जें कितें करतात ताचेर विचारपूर्वक करून आज गोंयकारां खातीर गोंया खातीर जो कोण काम करतात ताका निवडून हाडून दिवचो. कारण अशें जर जालें जाल्यार एक दीस आमकां खंय तरी हें गोंयकारपण म्हणटा जें कितें आहा पळय न्ही तें आमकां गमोवचें पडटलें. कोण तरी पयशे घेवन राजकारणांत येता. ज्या लोकांनी केन्ना कांय सामाजीक क्षेत्रांत केतलें योगदानूच दिवना अशे लोक जर आज राजकारणांत जर आयले जाल्यार राजकारण हें एक समाजकारण जावन आसा. नाल्यार सामाजीक बांदिलकी जी कितें आसा ती तुटतली. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसा की पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अ गॅम्बलिंग. आनी जें आज दोळे मुखार जें घडटा तें आमी उगड्या दोळ्यांनी पळयतात. पूण हेका जबाबदार लोकूय आसात. कारण लोकांनी आज विचार करपाक जाय आमी कोणाक आज निवडून हाडटात.
गोंयची जर मातयेची जर आमकां जर राखण जर करपाक जर जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आज मतीन दवरून जे कितें गोंयान जो राजकारणाचो घोळ चलिल्लो आसा त्या घोळाचेर सोल्युशन काडप हें खूब महत्वाचें आसा. 3 दिसांच्या ह्या प्रदर्शनाचो सोमारा समारोप जालो. जुन्या काळातले पोस्टल स्टॅम्प प्रदर्शनात मांडिल्ले. A few words about the exhibition, just for the information of Honorable Minister, so this is our 7th district level exhibition being held in Goa, and as I mentioned on the first day, we took every effort to upgrade it to the level of a state level exhibition, and the jury yesterday when I had a discussion with them, they also confirmed that the exhibition standard is of a state level exhibition. We wanted to do that because in Goa it cannot be a district level exhibition, it has to be a state level exhibition. And today obviously we have a special cover on Gumat, that is probably the oldest instrument, percussion instrument of Goa. And we want to carry forward with this effort of popularizing such a healthy hobby among the schools of Goa, and also help the budding philatelists to venture into this hobby little deeper. घुमटाक दायज वाद्याचो दर्जो दिवपाचो विचार चल्ला अशें ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्र्यान सांगले. आमी डिक्लेअर करपाचे आसात. थोडेशे आमचे एक कन्फ्युजन आशिल्लें, बट आमी कम आउट विथ द सोल्युशन. रिलेवंट मेमरीन असो म्हणून एक हो शब्द घालून आमी ते डिक्लेअर करपाचें आमी ठरलेलें आसा. पण आता फक्त एक कोड ऑफ कंडक्ट जर लागना ह्या 2-3 दिसां भितर जाल्यार एक आठवड्या भितर ना प्रॉब्लम तो आसा. I already expressed my things in the कित्याक न्ही फॉरेस्ट थोडे डिपार्टमेंटान थोडे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स थोडे फ्रेम केल्ले आसात. दॅट इज अ लॉंग पेंडिंग. आनी जेन्ना मोमेंट आय टूक ओवर एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, देन ओनली दॅट प्रॉब्लेम इश्यू हॅज बीन अरोज. सो तुमकां दिसता बेगीन जावपाक जाय, कारण अरे इट इज अ प्रायड रे, इट इज अ प्राऊड मुवमेंट ऑफ द गोवन, बिकॉज दीस घुमट हॅज ट्रॅव्हल नॉट ओनली इन द इंडिया, इट इज ट्रॅव्हल टू अक्रॉस द वर्ल्ड. आज आमी पळयतात की इवन तियात्रिस्ट सुद्दां विमानांनी घुमटां घेवन वतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सागळेच्या नगराध्यक्षा सयत हेर 6 नगरसेवकांक सोमारा पुलिसांनी अटक केली. उपरांत तांकां जामिनाचेर सोडले. थळाव्या बाजारांतले एक बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक तांणी आडखळ हाडली. हे बांदकाम मोडपाक पालिकेचो मुख्याधिकारी आनी थळावो मामलेदार पंगडा सयत गेल्ले. बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक वचपी पंगडान पुलिसांचो आदार घेतिल्लो. ह्या घडणुके विशीं थळाव्या मामलेदार कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यान सविस्तर म्हायती दिली. Applications are rejected by the learned deputy collector SDO Bicholiam, and those structures are not getting regularized. Obviously, I'll issue demolition orders. Demolition, and we went to undertake the demolition of the extended portion of the shop. There was obstruction, and these people, aforesaid accused persons, lawfully obstructed us. Unlawfully obstructed us, physically threatened me, physically intimidated me and the entire demolition squad. They manhandled the police personnel and created obstruction to carry out the demolition process. So this unlawful obstruction from these councillors and some persons from Sakre, Goa. That's why I have filed an FIR. An FIR has been filed by myself as the executive magistrate in charge of the demolition squad. I have registered an FIR against Dharmaj Saglani, Riaz Khan, Damodar Ghadi, Mr. Praveen Blegan, Anand Verekar and Kamlo Sawan. And I have directed the police inspector, Bicholiam police station, to initiate stringent action against these persons. That I have not initiated action against some structures. It is false, because I have issued show cause notices. This matter is sub judice before me. Now, if everyone is aware that state government has recently enacted a regularization of unauthorized construction act 2016,
wherein the houses which are erected on private premises can be regularized. So, but there are some exceptions if those structures, illegal structures, come within road widening area, no development zone. So government land, Comunidad land, those structures cannot be regularized. If those structures are getting regularized, and since those structures are not coming under the exceptions, that is under CRZ violations, those structures are not erected on government land, Comunidad land, etc. So I have given them opportunity as per law. साखळे बाजारातले हे बांदकाम बेकायदेशीर आशिल्ल्यान सरकारी पावड्यार ते मोडपाचो आदेश दिल्लो. आदेशाची कारवाई सोमारा करपाक सरकारी अधिकारी गेल्ले, पूण नगराध्यक्षा सत हेर 6 जाणांनी हे कारवायेक आडखळ हाडली. परिणाम पुलिसांक तांकां अटक करची पडली. लोकांचे धंदो हे मोडटात. लोक बाजारात रस्त्यार सगळे सामान दवरतात, ते इंजन काडूंक जमना, तांकां हिंमत ना काडपाक. सगळे कोण आहा सगळे इल्लिगल आहा मरे, ते तेंचे म्हणा मरे. हांगा कित्याक मोडपाक येयल्या धंदो लोकांचो हे करपाक? हे रस्त्यार सामक्या नोटीस दिवना कांय ना. डेमोलिशन जर इल्लीगल आसा, कितें ही 40-50 वर्सां पयलीं 40-30-40 वर्सां पयलीं बांदिल्ली वस्तू डेमोलिशन करपाक कोर्टाची ऑर्डर जाली, अपिलाक टायम दिवचो आसता. हे चीफ ऑफिसर जो हांगासर येयला तो ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या आदाराचेर, प्रमोद सावंताच्या आदाराचेर हांगासर खूब अन्याय करता लोकांचेर, आनी हे तांकां भारतीय जनता पार्टीवाल्यांक भोगचें पडटलें. हांव म्हणटा की कोर्टाचे निर्णय जाल्या उपरांत अपिलान वचपाक टायम दिवपाक जाय, तो ताका टायम दिल्लो गेल्लो ना. तेरेस्तारा ऑर्डर जाली, शुक्रारा ऑर्डर त्या ओनराच्या हातीन पडली, आनी तो आयज अपिलान गेला हांगासर. आनी आयज सकाळी पुलीस बंदोबस्त घेवन दडपशाही म्हणजे हुकुमशाही चलोवन हे हांगासर डेमोलिशन केल्लें आसा. आमी थंय फक्त बोवाळ इतले सराक एक बोवाळ मारलेलो की बाबा ताका टायम दी, तो स्वता मोडपाक रेडी आहा म्हणून. कित्याक कित्याक इतले स्कॉट यूज करूंक जाय म्हणून. वेन ही हिमसेल्फ इज एग्रीड दॅट इज रेडी टू डिसमेंटल, कित्याक इतलो स्कॉट करूंक जाय हेच आमी सांगपाक वयतले. आमी कोणाक अब्यूज करूंक ना. तुमचे कडेन व्हिडिओ आसतले पळयात तुमी. आमी कोणाक मॅन हँडल करूंक ना. केस ते एलिगेशन घातले ते प्रमाणे. दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. वेंचणुको अजून जाहीर जावंक ना, पूण इत्सूक वेंचणुकां खातीर धोपराक बांशिकां बांदून तयार रावल्यात. वेंचणुकीची तयारी करतना एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करूंक लागल्यात. रेंट कॅबवाल्यांक कळंगूटचो आदलो आमदार गरज नासतना चाळून घालता, उपसभापती मायकल लोबोन आरोप केला. मात हो आरोप आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान भायर आयला. काँग्रेसीचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान रेंट कॅब धन्यांक आपल्या आड चाळोवन घाला असो आरोप कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोन केल्लो. पूण आग्नेलान हो आरोप फेटाळून लायला. कॅबवाल्यांनी काडिल्ले रॅलीत आपलो हात ना अशें आग्नेल म्हणटा. आपूण सत्तेत ना, ताका लागून तो तांकां मजत करपाक शकना, पूण तांची ताका काकूट दिसता अशें ताचें म्हणणें. ताका लागून आपणाक रेंट कार नाका म्हणून 2 रिजन दिले. एक भायले लोक येतले आनी कोर्टान तेणें सांगलें पार्किंग ना म्हणून. तुमी काजिनोंक पार्किंग आहा तुमचे कडेन, काजिनो दीत आहा तुमी. आमचे भुरगे लोकल भुरगे जे रेंट कार करूंक सोदता तांकां पार्किंग ना म्हणून सांगता. आनी पळय भायले येता म्हणटाले, आयज तोच मनीस तोच MLA एका भायल्याक सर्टिफिकेट दिता, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट, टू स्टार्ट हीज ओन रेंट कार सर्विसीस. हीज आर्ग्युमेंट इज दॅट हे भुरगे शिंकल्या, गोंयांत शिंकल्या, इस्कॉलान गेल्या, सेंट रिजा इस्कॉलान गेल्या, सेंट रिजान कॉलेजीन गेल्या. ह्या भुरग्याक पळय जेणेन पळय सर्टिफिकेट दिल्या, आय कॅन बॅट तेणें सेंट रिजाचेर पांव इस्कॉलाचे पांव पासून दवरूंक ना. ही फोटिंगपणां सगळ्या गोंयकारांक फोटिंगपणां करून तूं भायल्यांक लामाड्यांक हाडून दवरूंक सोदता गोंयांत. एंड देन ही सेज कोणें हाडलेले तांकां? आग्नेलान हाडलेले. These people were there before me, before the other MLAs were also during that time, but I never promised them ST, SC status. काही दिसा पयलीं कळंगुटेच्या रेंट कॅब धन्यांनी कळंगुटेचो आमदार आनी उपसभापती मायकल लोबो आड रॅली काडिल्ली. मायकल थळव्यांचो वेवसाय काडून भायल्यांक दिता असो तांणी आरोप केल्लो. उपरांत ह्या कॅब धन्यांनी येरादारी खात्याचो संचालक निखिल देसायाची भेट घेतिल्ली. भायल्या लोकांक दिल्ले परवाने फाटीं घेवपाची तांणी ताच्या कडेन मागणी केल्ली. जर जो कोण गोयचे इल्लीगल वोटिंग कार्ड, घाटियांचे इल्लीगल वोटिंग कार्ड कॅन्सल करचो ना, तो मेरेन
त्यांच्या फाटल्यान आमी भुरगे रावपाचे ना. आयज फक्त आमकां भुरग्यांक यूज करतात, वोटिंग कार्ड तांकां दितात आनी आमचे सगळे बिझनस एकदा वोटिंग कार्ड मेळ्ळे की आमचो गव्हर्मेंट जॉब तांकां, आमचे जागे तांकां, आमचो बिझनस तांकां, आनी जे कितें आहा पळय गोंयचे स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम जाल्यार कितें गृह आधार स्कीम, सगळे स्किमी आयज घाटयांक वयतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सगळ्या नव्या मतदारांनी मतदानात वांटेकार जावचे सरकारान मोख दवरल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा बूथ अधिकाऱ्या खातीर कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. नवो मतदार मतदानापासून वंचित उरचो न्ही हे खातीर ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. लोकसभा आणि 2 विधानसभा मतदारसंघां खातीर रोखडीच वेंचणूक जावपाक आसा. ते फाटभुंयेर सरकारान ही तयारी चलयल्या. नव्या मतदारां खातीर जो बरें काम करतलो त्या बीएलओक बक्षीस दिवपाचें थारायलां. खुबशे लोक आसूं शकता नवे वोटर जे रेजिस्टर जाले ना ते. एक पर्सन मनीस वोटर हू इज एलिजिबल वोटर ताका भायर दवरपाक शकना आमी आनी ताका वोटींग रायट ताका मेळपाकच जाय. सो हे दृश्टीन हो कॉन्टेस्ट केला. सो द बूथ लेवल ऑफिसर्स सगळे त्या पाठांनी भोंवतले and they will try to enroll whoever is left out voter in that. जो maximum effort घालतलो आनी चडांत चड लोकांक एनरोल करतलो ताका प्रायज आसतलो. प्लस आमी सर्टिफिकेट दितले आमच्या ऑनरेबल CAच्या हातीन. Every assembly one team on an average we are having 40 parts in assembly constituency. So per day a single team will visit at least 2 parts. So that way in 20 days time very extensive campaign we will have in which through audio visual medium also apart from hands on training we will train all the voters. आता सरान लेविन्सन सरान तशेंच CO सरान ही जी नवीन कितें कंटेस्ट ओपन केला ताका लागून BLO परत दारांनी पावतले. प्रत्येक जो वोटर आसा किंवा त्या जाग्याचेर जो मनीस रावता त्या मनशा कडेन थंय इंटरेक्शन जावन तांकां एनरोलमेंट करपाची आज एक संद मेळ्ळ्या. सो म्हाका दिसता ह्या संदेचो लाभ घेवपाक जाय आनी लास्ट मिनट म्हणसर जी कितें एनरोलमेंट पेंडींग उरता ती प्रत्येक मनशान आपलो वोटिंगाचो जो रायट आसा तो एनकॅश करपा खातीर आपल्याचें एनरोलमेंट हें करून घेवपाक जाय आनी बेगिनात बेगीन एनरोलमेंट करून घेवपाक जाय. आनी व्हेरिफिकेशना खातीर 1950 ही जी नॅशनल वोटर हेल्पलायन ओपन केल्ली आसा ताजेर आपली व्हेरिफिकेशन चॅक करपाचें की आपल्याचें नांव आयलां काय ना हें व्हेरिफिकेशन करपाचें. हाका लागून तुमकां इन्स्टंटली कळटलें की आज आपणें एप्लिकेशन केलें आनी तें व्हेरीफाय जावन थंय अपलोड जालें काय ना हाचे बद्दल. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव पालिका 100 वर्सांची जाली. निमतान आयतारा जंगी सुवाळो आयोजीत केल्लो. कार्यावळीक राजकीय मळावयल्या मानेस्तां सयत हेर मळावयले म्हालगडे हजर आशिल्ले. ह्या वेळार कांय नावाजत्यांचो भोवमान जालो आनी उपरांत फामाद कातार गायिका लॉर्नाची संगीत कार्यावळ. मुरगांव पालिका 100 वर्सांची जाली. निमतान आयतारा जंगी सुवाळो आयोजीत केल्लो. कार्यावळीक राजकीय मेळाव्यावेले मानेस्तां सयत हेर मळावेले म्हालगडे हजीर आशिल्ले. ह्या वेळार कांय नावस्त्यांचो भोवमान जालो आनी उपरांत फामाद कातार गायिका लॉर्नाची संगीत कार्यावळ जाली. ह्या सुवाळ्याक शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार मंत्री माविन गुदिन्हो आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा मानाचे सोयरे म्हूण हजीर आशिल्ले. त्याच बराबर मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी हेर नगरसेवक, मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार नामनेचो स्कॉश खेळगडो यश फडते आनी फुटबॉल खेळगडो डॅरिक परेराचो भोवमान केलो. तशेंच सलग 3 फावटी नगरसेवक म्हूण वेंचून आयिल्ल्या कृष्णादाजी साळकार, सैफुल्ला खान, लॅविना डिसोजा आनी पास्कोल डिसोजा हांचो भोवमान केलो. 1 लाख लोकांचे कशें काम करतले तेंचें काम सोंपें करपाचे खातीर तुमचे लागीं मागता, हांव रिक्वेस्ट करता की गार्बेज जी आसा ही भायर उडयनाका. तुमच्या दारोदारांनी आमचे लेबर वतात, आमचे वर्कर वतात, तांकां सेग्रिगेटेड गार्बेज दियात. तुमचो हो हेल्प आमकां खरोच फायद्याक पडटलो आनी हे जे तुका वयर डंप आसा तो आमचो कमी जायत वतलो आनी अशें जालें जाल्यार आमचें हें वास्को हें नितळ वास्को जातलें. आयज आमकां मिलिंद नायक आमचो आहा, आमचो तो ही वॉज अ कावन्सिलर फॉर 2 times and he knows the council, so we are lucky to have him. एक माय रिक्वेस्ट
म्हाका करपा ताका मिलिंदा आयज सगळे फुडें दोन प्रश्न आसको हाय एक फुडें वन इश्यू ऑफ द रेंट नेक्स्ट इश्यू ऑफ द प्लांट गार्बेज प्लांट प्लीज आमकां हेल्प कर हितून भितर हांगा ह्या सिटीन तेन्ना हो भाग ही सिटी पयले म्हणटा त्या तालुका भितर वास्को शहर जर आमी केलें जशें आमी सदांच म्हणटा पणजी वचपाक जाय वचपाची गरज पडची ना ह्या सिटीन सगळे आहा पोर्ट आहा एअरपोर्ट आहा हांगा रेल्वे आसा आनी असली सिटी जर आमी बरी करिना आमी आसतना आनी असलें पोजिशन आसतना जाल्यार म्हाका दिसता जबाबदार फकत हांव न्ही जबाबदार हे सगळे कावन्सिलर जातले आनी आमचे बरे मागपी सगळे लोक आहा वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयांक सेपॅक टॅक्रो वर्ल्ड कपाचें आयोजन करपाची संद मेळ्ळ्या. गोवा सेपॅक टॅक्रो संघटनेचो अध्यक्ष बाबू कवळेकरान सोमारा हे विशीं माहिती दिली. राष्ट्रीय खेळा सर्त फुडें धुकल्ल्यान वर्ल्ड कपाच्यो तारखो निश्चित करूंक ना अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत, चीन आणि हेर 2 देशांनी ह्या वर्ल्ड कपाच्या आयोजना खातीर अर्ज केल्ले पूण भारताक ही संद मेळ्ळ्या अशें कवळेकरान सांगलें. आयकात तो कितें म्हणटा ते. सेपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ गोवा जेन्ना आमकां आयोजन करपाक एक संदी मेळटा वर्ल्ड कपाची आनी आमी मान्यता दिली आनी आमी मागून घेतल्या म्हणटा अशें कित्याक हांगा खर्चूय खूब आसा लगभग 1 करोड खर्च येता 1 कोटीच्या आसपास खर्च येता आनी फेडरेशन फक्त 40 लाख दिता 60 लाख आमकां रेस करपाक जाय पूण तरी देखून आमी म्हणलें करता आमी वर्ल्ड कप आमी घडून हाडटले तेन्ना कमीत कमी 17 कंट्रीज येतात पार्टिसिपेट मिनिमम 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट जातात इंडियेच्यो सगळ्यो टिमी येतात वर्ल्ड कपा खातीर 4 कंट्री सद्या आपले एप्लिकेशन घालून आसात चायना धरून त्यो बाकीचे कंट्री आसात आनी तातूंत भितर इंडियन सेपॅक टॅक्रो फेडरेशनाय बी एप्लाय केल्ले आनी इंडियाक चान्स पडलो आसा एलाव केला इंडियाक आनी इंडिया भितर आयज आमकां सौभाग्य आमचें की आमच्या भुरग्यांचें आनी संस्थेचें ती इंडियाचे मार्फत गोंयाक ऑर्गनायज करपाक ही संदी आमकां मेळ्ळ्या. आमच्या आयोजन आमी फेब्रुवारीक वर्ल्ड कप घेवपाचें आसलें सेपॅक टॅक्रो पूण नॅशनल गेम्स जेन्ना फेब्रुवारी अशें म्हणलें ताका लागून आमची डेट आमी पोस्टपोन आमकां करची पडली कित्याक दोनी वर्ल्ड कप आनी नॅशनल गेम्स क्लॅश जावपा नाका म्हणून आनी ताका लागून आमी ऑक्टोबरा दवरले आनी ऑक्टोबरा जेन्ना दवरले उपरांत आतां परत हालींच नॅशनल गेम्स परत पोस्टपोन जाल्यो आनी तेमी ऑक्टोबरा दवरल्यो तेन्ना आमची डेट परत एक फावटी आतां हें जाल्लें आसा एक तरी प्रिपोन करची पडटली किंवा आनी पोस्टपोन करची पडटली. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.